शांतादुर्गा कुंकळकर्णीच्यो सत्र्यो नाचोवपाक सुरवात जाल्या। फातर्पेचो हो उत्सव म्हळ्यार धर्मीक एकचाराचें खऱ्या अर्थान दर्शन। उत्सवात हिंदू सांगातान क्रिस्तांव आनी मुसलमान भावूय व्हडा भक्तिभावान वांटो घेतात। दरेका गांवाचें खाशेलपण आसता। सगळ्या धर्मांतल्या भावीक भावांनी मेळून मनयतलो उत्सव म्हटल्यार फातर्प्यां शांतादुर्गा कुंकळकर्णीच्यो सत्र्यो। गांवाच्या ह्या वर्सुकी उत्सवाक सुरवात जाल्या। 12 वांगड्यांच्यो सत्र्यो नाचोवपा खातीर भायर काडल्यात। हातूंतली एक सत्री क्रिस्तांव भावांची आसता। भिवशां गोविंद घाट व्हडीत अशें करीत ह्यो 12 सत्र्यो मूळ स्थान तळी भाटांत आयल्यो। देवी शांतादुर्गा कुंकळकर्णीची पालखी गांवांत भोंवडायली। लोकांनी गुलाल उधळायलो। देवस्थानाचो एक महाजन संतोष देसाय उत्सवा विशीं माहिती दिता। शांतादुर्गा कुंकळकर्णी आज आमगेलो सत्रे उत्सव आसा। आजचो वर्सावळीचो जाल्लो आसा। गोविंदा घाटीन तो येता तो सामको डायरेक्ट भिवशाच्या होडी सगळे करीत करीत आमगेले मूळ स्थान तळये भाटा आसतना पावता आनी थिंगसारून मागीर 4 साडेचारांक सुट्टा आनी ती आमगे वर्सावळीची सामकी ती सत्र्यो उत्सवान सगळे लोक मनयतात। तरे गांवचे लोक भावीक दर्शन घेवपा खातीर येता आनी तांकां सगळ्यांक ती आशिर्वाद दिता। सोमार दिसा आगोंदा लाखणेश्वर देवस्थानाची दिवजां जाली। बायलांनी व्हडा श्रद्धा भावनेन दिवजां पेटोवपाचो मान मेळयलो। पळयात ते खीण। फातर्पे आनी आगोंदच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।